हरे कृष्ण. कथामृतांतू सगळ्यांक पुन्हा स्वागत करताचे. आज आम्ही श्रीमद भागवतामांतुले 12व्या स्कंदांतू मार्कांडे ऋषीले भारी चंद वर्णन येता. तांगेल विषय ಸ್ವಲ್ಪ ऐकूया. मार्कांडे ऋषी हाणे देवाल परम श्रेष्ठ भक्त. तांगेल मन इंद्रिया देवाल चरणारविंदांत केंद्रित करून तपस्सी करच्या बेसताचे. हे घोर तपस्सी पळोवन पुरा देवदेवता जन भयभीत जाताचे. लेखताची हांग कसने लायक सिद्धी पावल्यार आमगेल कसन रगत देवा म्हणून तांणी एक उपाय काडताची. तांणी कामदेवाक तागेले तपस्सी भंग करच्याक. जाल्यार कामदेवान तागेले मोह वासनाचे बाण पेटल्यार वरी मार्कांडे ऋषी एकाग्र चित्त जावन ध्यान करून देवाल चरणारा विंद्यांत आशिल्ले निमित्त तांगेल ते कार्य निष्फल जाता. हे पुरा नरनारायण ऋषी पळयता आसताचे. तांणी कृष्ण परमात्म्याची नरनारायण ऋषी मार्कांडे ऋषीक साक्षात दर्शन दिताचे. ते दर्शन पळोवन तांणी प्रार्थना करून देवाल स्तुती करताची. नरनारायण ऋषी मुनी मार्कांडे ऋषी वर दिताचे. मार्कांडे ऋषी निमगिता, हे देवा म्हाका वर स्वरूपार तुगेले सान रुपार माया शक्ती पळोवची आश आसा म्हणून. देव म्हणटा जावो तशी जावो म्हणून. तश म्हणून नरनारायण ऋषी बद्रिकाश्रमा वताचे. तशीच त्या दिवस सांजवाळा मार्कांडे ऋषी तांगेल संध्यावंदन इत्यादी करता आसतना अचानक प्रकृतींतू परिवर्तन जाता. काळोख जाता परिवर्तन म्हळ्यार. आनी अचानक धुवाधार मुसळधार म्हणटा पळय कन्नेधारेन पावस पडचा सुरू जाता. हुंवार येता, सूळ येता आनी पळोवच भितर भूमंडल पुरा उदकान भरून वता. भवसागर येता. ताणें कसो करचें? मार्कांडे ऋषी पोवच्या सुरू करताची. पोवता पोवता ते पाळेस पळय भवसागराचे ताका वैरी तगू दशो दिशान धकळता आसताची. आनी ताका समजावन व्हडोड्ड तिमिंगला म्हणके व्हडोड्ड मासोळी, राक्षसी मासोळी ताका खावच्या तयार बेसून आसताची. पोवता पोवताची हकडे तकडे वता आसता. 1-2 दिवस न्हय, सहस्र लक्ष कटले वर्स तना तांणी हेच परिस्थितीर पोवता आसताची. तांगेल तान भूक न्हीद विसरून देवाल उडगास कोण समाधानार पावता आसताची. पळया आमक पक्कने 1 दिवस निर्जला एकादशी करका जाल्यार कितलो कश्ट म्हूण दिसता. अकस्मात केल्यार 4 दिवस आमी आड पडताची. जाल्यार मार्कांडे ऋषी तांगेल भक्तीन श्रद्धेन तांणी कसकी एक तांगेल भक्ती आशिल्ली निमित्त तांणी पोवता आसताची. जाल्यार पोवता पोवता तांकां एक अशें दिसता की अयो आनी कश्ट रे देवा म्हूण. तेच भितर तांकां एक भारी चंद एक हरीत भरीत द्वीप दिसता. त्या द्वीप पळोवन तांकां खुशी जाता. ताका पोवन पोवन थंय एक चिके विश्रांती घेवया म्हणून वताची. चिके लागीं वताना भारी चंद एक अश्वत्था रूख दिसता. आनी त्या अश्वत्था पन्नार एक दिव्य बालक तागेल अंगुश्टा पांयाचे बोट चिमता आसता. हे दिव्य रूप पळोवन तांगेल मन आकर्शण जाता. ते पळोवच भितर तांगेल भूक तान न्हीद पुरा विसरून देवा पळयता आसताची. आनिके चिके चंद पळोवन वर्णन करून म्हणून ताणें आनिके मुखार पावून वताची. देवाल रूप आहा भारी चंद. कुरळे कुरळे केसू, नीळ वर्णाचे देव आनी स्वर्ण आभूषण जळीत देवाल आंगार इतली चंद दिसता, शोभित दिसता. आनी वंट म्हळ्यार बिंबा फळां म्हणके तांबड्याची भारी चंद. हे आकर्शण जावन तो मुखार पळोवच्या वताना ते बालक श्वास घेताना मार्कांडे ऋषी अशी दिसता की तो त्या देवाल तोंडा भितर रिगलो म्हणून. भय तशी जाता. तोंडा भितर रिगून तो पोट्टा वता. आनी पळयत कसो न्हय, एक दिसान त्या चेड्याल पोट्टान तूं पुरा ब्रह्मांड स्थित जावन आसता. हकड पळयल्यार हिमालय पर्वत, तकड सकड नदी व्हळता आसताची आनी तकड देवदेवता गण आसाची. तो लेखता यो देवा हे कसन तुगेल दिव्य लिला म्हणून. त्या घड भितर कडे देव श्वास सोडताना अपास तो मार्कांडे ऋषी त्या भवसागरा वचून पडता आनी पोवता आसता. तेन्ना ताका कळटा हे देवालेची लिला म्हणून. आनी तो देवा कळकळीन प्रार्थना करता. तेन्ना श्री गोपाल ताका दर्शन दिता आनी अशी कोण पळयता. ते पळोवच भितर ते पुरा प्रकृती प्रकोप आशिल्ले पुरा परिवर्तन जावन अपास ते पुरो अदृश्य जावन तो आश्रमा वचून पडता. तेन्ना ताका कळटा हें आतां देवाले माया शक्ती पळोवचें आनी समजूच तागेले मात तें अपार हें आसा ताका कळना. ताकाची तो देवाक तागेले शरणागत जावन आत्मनिवेदन करून देवा प्रार्थना करता आनी स्तुती करता. आनी देव ताका पावता आनी मुक्ती दिता. अशें सांगिल्लें आसा
की मार्कांड ऋषी तशी शक्तिशाली भक्त जावन मरी तांकां देवाली माया शक्ती कळली. तशें आसल्यार आमकां सगळ्यांक कसं गती आमी कसं करचें सादारण मनशांनी. देवान सांगिल्लें आसा आमी वरी देवाल पांय घट्टी धरल्यार नित्य निर्मल जावन कर्तव्य री देवाक उडगास करून जप करून उपासना साधना केल्यार देव खंडीत आमकां ह्या भवसागरांत दुखून जन्म मृत्यू जरावादी दुखून पार पडून देव ताका धामा व्हरतलो. हरे कृष्ण.